प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत कायेचो देव आसा. ताचे थंय आमचें जिवीत आसा आनी तें जिवीत सोबीत कायेन सुरू जाता. कित्याक तो आमचो राजा, तो आमचो पातशाय. ते देवाक आमी हर एक दिसा वाखाणूंक जाय. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. लव यू होली स्पिरिट. ह्या मोगाच्या भाव बहिणांनो, अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वाचुया. लेबोरहांतरमा सिकीत्रमा सेखेत्रमा सेखेरबा शिकिरा लेबोरहांतरमा सेखेत्र लांदे रे पेशबरबा ओ ग्लोरिया महिमा बोत्रमा सेखेत्र लांदे अबात्रमा सेखेत्र लांदे हलाबा किया रबा ओ होली मंत्र में सेखेत्र मोसिहिरी बिशबरबा ओ ग्लोरिया ग्लोरिया मा शेखेरे बेरे बेशबरबरबा. हालेलुया. मोगाच्या भाव बहिणांनो, देवाक दिन वाचुया. कित्याक देव आमचो मोग करता आनी ताणें आमकां जण एकल्याक वेंचून काडल्यान. पळयात मोगाच्या भाव बहिणांनो, देवान तुका आनी म्हाका वेंचून काडला. जो देवाची उतरां आयकता, ती पाळता आनी तेच्या सांगाताक चलता, तोच की देवाच्या राज्यान भितर आसा. मोगाच्या भाव भयणां, आनी हें सत आसा. पवित्र पुस्तकूच सांगता, म्हाका सोमया सोमया म्हणून तुमी सर्गा राज्यान भितर सरची नात, पूण म्हज्यो आज्ञा सांबाळून म्हाजी उतरां पाळून तुमी सर्गाच्या राज्यान भितर सरतले. पळयात मोगाच्या भाव भयणींनो, बागेन पावलो दुसरे कोरींतकारांचे चिठीन 5 आनी 10 वळीन कितें सांगता तें पळोवयात. आपले कुडीन आसतना जें कितें वायट बरें केलां त्या प्रमाणे मजुरी घेवच्या जण एकल्यान क्रिस्ताचे न्यायसभे मुखार उबे रावचें पडटलें. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, ही उतरां त्या वेळार बागेन पावलून बरोवन दवरल्यात. कितें आमी आतां ह्या संवसारान आसतना, आमी ह्या कुडीन आसतना जें कितें आमी वायट बरें करता त्या प्रमाणे मोगाच्या भाव भयणांनी जण एकल्याची मजुरी जातली. जण एकल्याक मजुरी मेवतली. तुका म्हाका जण एकल्याक जें आमी आयज जियेता, जें आमच्या जिवितान करता, जावं तें बरें जावं तें वायट. कित्याक देवाचें उतर सांगलां, जण एकल्यान क्रिस्ताचे न्याय सभे मुखार उबें रावचें पडटलें. पळयत मोगाच्या भाव भयणांनो, एक दीस असो आहा की आमकां जण एकल्याक क्रिस्ताच्या न्याय सभे मुखार उबें रावचें पडटलें. घडये जशें आयज एक न्यायालयान आमी वयता आनी आमकां न्याय मेळोवच्या पासत आमी फिर्याद करता, तेच भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो, पूण हय जण एकल्याचो न्याय जातलो. जण एकल्याचो, बरें आनी वायट केल्या दोनांचोय. आनी प्रत्येक जणांक, हर एका मनशाक ताणें जशें केलां तशें ताका मजुरी मेवतली. सो मोगाच्या भाव भयणांनो, पळयात आमी आमच्या जिवितान नियाळुया. हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता की न्ही? हांव बरें करता, हांव वायट करता? आमी आमच्याच अस्तंगी नियाळुया. जरी हांव बरें करता जाल्यार हांव देवाच्या राज्यान आसा, आनी जर हांव वायट करता जाल्यार तें सगळें सोडून परतून देवाच्या राज्यान भितर सरूया. ओ हालेलुया. तीन तरां मातशें हांतरून नसे. देव जण एकल्याचो मोग करता आनी हर एकाक चान्स दिता. मोगाच्या भाव, चान्स घेवया आनी बरें तें करून देवाच्या राज्यान भितर सरूया. बाबा तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर आमचो बाबा. जेजू आमच्या तारुका, जेजू आमच्या तारुका, जेजू आमच्या तारुका, जेजू आमच्या तारुका. जेजू सोरूत राहा तुजी सासनाच्या जिविताची. कोणाशी वचूंक आमी,
कोणाशी वचूंक आमी जेजू आमच्या तारुकां जेजू आमच्या तारुकां जेजू आमच्या तारुकां जेजू आमच्या तारुकां तोच आमचो तारूक आसा पळय मोगाच्या भाव भयणांनो ताणें आमकां सुटका दिल्या ताणें आमकां चान्स दिला देवाच्या राज्यान भितर सरोंक हय ताणें आमकां चान्स दिला तुज्या हातान आसा तुज्या हातान आसा म्हज्या हातान आसा बरें तें करून देवाक मानता तसलें जिवी जियोन देवाच्या राज्यान भितर सरूंक तुका आमी पळोवंक ना पूण तुजेर विस्वास ठेवता 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 जेजू आमच्या तारुकां 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 जेजू तूं एकलोच आमकां भासायताय सासणी जिवी भासावणेन बेटा विस्वास भासावणेन बेटा विस्वास जेजू तूं एकलोच
base makareheli le handele mashandele oh mashere shiara base. हालेलुया. जिसू आमचो तारक आसा हर एका वेळार. आमेन. ते देवाक आमी वाखाणूंक जाय हर एका वेळार. प्रेज द लॉर्ड. आयचे देवाचें उतर खेरीज भाशेन आमकां सुटका दिता. हें उतर खेरीज भाशेन आमच्या जिविताक खुशालकाय करता. आमेन. आनी आयचे देवाचें उतर जावन आसा तें म्हटल्यार गलीतकारांचें पत्र पयलो अवेसूर आनी 15 गलीतकारांचें चॅप्टर 1 वर्स 15. पळयात देवाच्या उतरांचेर विश्वास दवरात. आमेन. फॉर्मेलिटी म्हणून न्हू, भावाट म्हणून न्हू, पूण तें उतर जिवे म्हणून दवरात. आमेन. कित्याक ज्या वेळार तुमी तशा भाशेन थिंकींग करताल्यात त्या वेळार तें उतर तुमचे भितरलेले डेट वस्तूक जिवी करतली. आमेन. हें उतर तशेंच आसा. आमेन. हें उतर तशेंच आसा जे 2000 वर्सां आदी जेजू क्रिस्त उलयला. सेम उतर तशेंच आसा. सेम हिलींग तेन्ना पासून मेवलेलें सेम हिलींग आतां पासून मेवता. आमेन. कित्याक तेचें उतर सामर्थ्यशाली आसा. आमेन. म्हज्या जिवितान जे वेळार हांव चलतालो म्हज्या जिवितान त्या वेळार म्हाका देवाची वळख नासली. पयली गोश्ट म्हटल्यार ज्या वेळार म्हाका देवाची वळख जाली त्या वेळार म्हाका देवाची उतरां वाचन सारकें दिसतालीं वा वाचीन सारकें दिसतालें. आतां ते म्हाका दुसरी स्टेप आसली कितें तर म्हाका देवाच्या उतरांचो मोग जालो. आमेन. आतां तिसरी म्हज्या जिवितांतली व्हडली स्टेप म्हटल्यार देवाची उतरां वाचून हांव त्या उतरां प्रमाणे चलना आसलो. आमेन. ही तिसरी स्टेप म्हाज्या लायफ. सो जी उतरां हांव वाचतालो ती म्हाज्या जिवितान पुरी जायनासली. आमेन. चवथी स्टेप ज्या वेळार म्हाका हांवें वाचलें आनी हांवें वाचले उपरांत तें सत हांवें दामून दवरलें. ही म्हाजी जिवितांतली चवथी स्टेप. परिणाम हें जालो जो कोण देवाचो उतर दामून दवरता. रोमकाराचो पयलो अवेसूर सांगता जो कोण देवाचें उतर दामून दवरता तेका देवाचो क्रोध सर्गा राज्या वरसून देंवता. आमेन. ज्या वेळार जो कोण सत दामून दवरता देवाचो क्रोध सर्गा राज्या वरसून देंवता म्हण रोमकाराचें पत्र सांगता पयलो अवेसूर. आमेन. सो ज्या वेळार हांवें तें सत दामून दवरलें म्हज्या जिवितान जायते वायट उपरासलें. आतां म्हाजी 5वी स्टेप आसली तें म्हटल्यार देवाच्या उतरां प्रमाणे चलची. आमेन. आनी ज्या वेळार हांवें देवाच्या उतरां प्रमाणे चल्लो म्हज्या जिवितांतलें जें वायट आसा तें सगळें पयस गेलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. 6वी स्टेप आसली. आतां हांव देवाच्या उतरां प्रमाणे चलोंक लागलो आनी देवाच्या उतरां प्रमाणे मान दिवंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड. ही 6वी स्टेप जाली. आनी ह्या 6व्या स्टेपीक लागून 7वी स्टेप म्हाका देवान गिफ्ट कशी दिली ती म्हटल्यार देवाचें नॉलेज उतरांचें. आमेन. देवाच्या उतरांचें डीपली नॉलेज. बाबा देवाच्या उतरांचें डीपली नॉलेज तुज्या बुद्धीन येयला पूण पवित्र आत्म्याच्या विजडमान येता. आमेन. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आनी पवित्र आत्म्याच्या बुद्धीन येता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सदांच मदीं 1 कोरिंथीयर चॅप्टर 1 वर्स 5 म्हणटा देवाची जाणवाय तुमचे भितर आसा. आमेन. देवाची जाणवाय तुमचे भितर आसा. आमेन. पळयात आयचे जे देवाचे उतर आसा आनी ते देवाच्या उतरान वचचे आदी हांवें तुमकां थोड्यो वस्तू सांगल्यात. सो आतां तें उतर पकडात, तें उतर घट धरात जें हांव वाचता तें आनी पळयात तुमच्या जिवितांत जायते सुटका मेवतली. आमेन. गलीतकारांचें चॅप्टर 1 वर्स 15. आमेन. चलो लेट्स गो. गलीतकारांचें चॅप्टर 1 वर्स 15 ते कितें म्हणटा. म्हज्या आवयच्या कुशव्यांत थावन जाणें म्हाका वेचून कुशीन काडला आनी आपले कुरपे उदेशी म्हाका आपयला ताका जाय जाल्लें तेन्ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा. म्हज्या आवयच्या कुशव्यांतान जाणें म्हाका कुशीन काडला आनी आपले कुरपे उदेशी म्हाका
आपयला ताका जाय जाल्लें तेन्ना. आमेन. सो हय कितें म्हणटा, आवयच्या कुशव्यान आसतनाच देवान म्हाका कुशीन काडून दवरला आपणा पासत. आमेन. सदांच मतीन धरात, तुमची सुरवात ही तुमच्या आवयच्या कुशव्यांसून जावना, तुमची सुरवात तुमच्या मम्मी डॅडीच्या जिवितांसून जावना, तर तुमची सुरवात कुशवेच्या आदी पासून जाला. ते म्हटल्यार देवाच्या इच्छे वरवीं, देवाच्या खोशये वरवीं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर म्हणटा, आवयच्या कुशव्यांतान जाणें म्हाका वेचून कुशीन काडला. कुशीन काडला म्हटल्यार संवसारा वांगडा आमचो संपर्क ना, आमचो संपर्क देवा वांगडा रावता, आमचें रिलेशन देवा वांगडा जाता. म्हणून देव म्हणटा, जेजू क्रिस्त म्हणटा, हांव ह्या संवसाराचो न्हू, तशेंच तुमी पासून ह्या संवसाराचे न्हू. आमेन. सदांच मतीन धरात, तुमी पासून ह्या संवसाराचे न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खूब म्हत्वाचें आसा, ज्या वेळार तुमी ह्या संवसाराचे नसतात त्याच वेळार तुमी देवाचे जातात. आमेन. आनी ज्या वेळार तुमी देवाचे जातात त्याच वेळार तुमी त्या संवसाराचे आसनात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, देवाची उतरां ज्या वेळार तुमी डिपली वयतात त्या वेळार तुमकां देवाच्या उतरान सोडवून मेवता. सदांच मतीन धरा, देवाच्या उतरान आमकां सोडवून मेवता. प्रेज द लॉर्ड. हय कितें म्हणटा, म्हजे आवयच्या कुशव्यांतान जाणें म्हाका वेचून काडला आनी आपले कुरपे उदेशी म्हाका आपयला ताका जाय जाल्लें तेन्ना. आमेन. ताका जाय जाल्लें तेन्ना तेणी म्हाका ह्या संवसारान हाडलो आनी तेणी आपलें नांव म्हाका दिलें. आमेन. पळय, तुमी देवा मुखार खूब मोलादीक आसात. आमेन. तुमच्या भाशेन दुसरी कोणूच नासात, तुमच्या भाशेन तुमीच जावन आसात, कित्याक तुमी देवाची स्पेशल चायल्ड जावन आसात, स्पेशल भुरगीं जावन आसात. आमेन. ती स्पेशल हेच्या पासत आसा, संवसारा पासत न्हू. प्रेज द लॉर्ड. पूण देवा पासत. आमेन. देवा पासत. तुमी देवा पासत कुशीन काडून दवरलेली परजां आसात. प्रेज द लॉर्ड. तुमी सदांच देवाक वाखाणटली परजां आसात. तुमची सुरवात सदांच मतीन धरा, तुमची सुरवात ही आवयच्या कुशव्यांतान जावना, तर तुमची सुरवात कितले तरी 1000 वर्सां आदी जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तूं देवा पासत आसलें आनी देवान तुका आपले पासतूच दवरला. आमेन. जायते फावटी आमी सजमोन घेयना देवाची उतरां, आनी ताका लागून कितें जाता, हांव म्हज्या जिवितान कोण आसा आनी हांव म्हज्या जिवितान कितें आसा हें आमी विसरता. आमेन. ज्या वेळार तुमी देवाक सजमोन घेतात त्या वेळार तूं ह्या संवसारान कोण आसाय आनी तूं ह्या संवसारान कित्याक आसा हें तूं सजमताय. आमेन. सो पळयात, आयचें जें देवाचें उतर आसलें तें अशा भाशेन सांगता, तुमची सुरवात ही आवयच्या कुशव्यांतान जावना, तर तुमची सुरवात कितले तरी 1000 वर्सां आदी जाल्या. आमेन. आनी तेचे पासत देवान तुमकां वेचला. आमेन. आनी तुमकां देवान आपले पासत कुशीन काडला. आमेन. सो ही देवाची उतरां घेवन आमी चलया, ताकतीन भरया, कित्याक देवान आमकां कुशीन काडला आनी आपले पासत रचला. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस. थँक यू जिजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या भुरग्यां पासत, तेंच्या जिविता पासत, तेंच्या जिविताच्या हर एका श्वासा पासत ती आशिर्वादीत आसात. तेंच्या जिवितान ती ब्लेस आसात. तेंच्या जिवितान ती खुशालकायेन मुरगोडटात. तेंच्या जिवितान कित्याक तेंच्या जिवितान तूं आसा ईश्वर देवा. तुज्या भाशेन कोण ना म्हज्या लाडक्या, तुज्या भाशेन कोण आसचो ना म्हज्या देवा. तूंच आसाय जो सदा सदां आमचे भितर राज करताय. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता आनी सदांच करतलो.